नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार 40शींत पतारी दुयेंसाचे हुमरी 40साचो जोश कर्तुबाची भरारी पाळा मुळां जळीमळी घासा घीस देहाची झीज वखद वाशिनाची गरज भारी 40शींत पतारी दुयेंसाचे हुमरी घरगुती भेसळ रेडीमेडाचे नादी फळिल्लो रुख बागवी उन्मत्ता नम्रता सोडली बेलगाम सत्तेक सवकली 40शींत पतारी दुयेंसाचे हुमरी संघी विलगले अस्पृश्य विलगले विस्तारवाद आंगलटी आयिल्लो गेल्लो हातून पसरी घरच्यांक अज्ञातवास आयत्यांची बजबज पुरी 40शींत पतारी दुयेंसाचे हुमरी सविस्तर खबरां दी हेडलायन्स। काँग्रेस मोगोच्या आमदार अपात्रते विशीं 29 एप्रिलाक सभापतीचे निकालाची तारीख सुप्रीम कोर्टाक मानवली ना। आता निकाल 20 एप्रिलाक केस 21 तारखेर सुप्रीम कोर्टात। राजकीय अस्थिरता पातळांक विरोधकांची कथानकां मानसिकता देशविघातक कार्यकर्त्यांनी करचो अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद बीजेपीचे 41वे स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्र्याचो कानमंत्र। तामिळनाडू केरळ पुडुचेरीत सिंगल फेज आसामात तिसरे फेजीत 71% सरासरी मतदान बंगालात 80% वयर विक्रमी मतदान निकाल 2 माया। राती मेरशे फायरिंग बेतकी खांडोळेच्या एकल्याचेर गुळी हाताक लागून जखमी आरोपी जुजे ऑलिव्हेराचो अटकपूर्व जामिनाक अर्ज जिवाच्या भयान फायरिंगेची कबुली। एमपीटी बंदरा लोडेड बार्ज बुडली एकलो गेलो 8 सालवार एकलो क्रिटिकल बार्जींत आशिल्ले 1700 टन मीन अकस्मात खंय बार्जींत गेलो क्रॅश। कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराचो गोंयांतूय धुमाकूळ केशींचो ग्राफ वाडटा मंगळारा एकदम 387 नवे केशी एकलो गेलो। आनी शेळ मेळावले IIT आड आंदोलना वेळार पुलिसांचेर खुनी हल्लो करतल्या आड FIR रद्द करूंक शकना मेरिटाचेर एखाद्याचे नाव कोर्ट काडूंक शकता सरकाराची कोर्टांत जाप। काँग्रेस मोगोच्या 12 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर सभापतीक 20 एप्रिल मेरेन निकाल दिवचो पडटलो। 29 एप्रिलाक निकाल दिता म्हूण सभापतीन सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें खंडपीठाक ती जाप मानवली ना। सरन्यायाधीश बोबडे 23 एप्रिलाक रिटायर जाता। ते आदी निकाल येना जाल्यार केस परत दुसरे खंडपीठाक वतली म्हूण 20 मेरेन निकाल दिवचो पडटलो। 21 सुप्रीम कोर्टाक निर्णायक सुनावणी। आमदार अपात्रतेविशीं 29 एप्रिलाक थारिल्लो निकाल 20 एप्रिल मेरेन आयल्यान हाडपाची सुचोवणी सुप्रीम कोर्टान सभापतीक केल्या। केस मंगळारा सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश बोबडेच्या खंडपीठा मुखार आयली। आमदार अपात्रता याचिकेचेर सभापती 29 एप्रिलाक निकाल दितलो म्हूण SG तुषार मेहतान सुप्रीम कोर्टाक सांगलें। चीफ जस्टीस SA बोबडे 23 तारखेक रिटायर जाता। खंडपीठाक ही जाप मानवली ना। 29 तारखेक निकाल दिलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचे नव्या बेंचाक सगळे प्रकरण नव्यान समजून घेवचे पडटले अशें निरीक्षण बोबडेन नोंद केलें। सभापती निकाल दिवंक ठरोवन वेळ काडटा म्हूण याचिकादार प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो आदवोगाद कपिल सिब्बलान दावो केलो। निकाल पयलीं दिवंक मेळटा जाल्यार पळयात म्हूण सरन्यायाधीश बोबडेन SG मेहताक सांगलें। उपरांत सभापतीन 20 एप्रिलाक निकाल दिवं येता म्हूण जाप दिली। सुप्रीम कोर्ट तितल्यार तयार जाला। निकाल दिल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 21 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टात केस निर्णायक सुनावणी घेतली। We pointed out to the court that what is happening is basically the mockery of the proceeding under the 10th schedule. In terms of order of the Supreme Court in our matter of 10th of February, it was clearly recorded. It was recorded. The statement of the Solicitor General was recorded, saying that the matter is kept on 26th of February for final disposal. On that date, the matter was extensively argued,
and the Honorable Speaker had reserved it for judgment. And thereafter, what has been happening is that he has been passing order in piecemeal. He has been passing order on some applications which have been filed in the matter, and in that bargain, the main order is getting delayed. So therefore, we requested that the court that they should be directed to do it fast. सर दोन्ही मेटल क्लब आहे इथून एमजीपी आणि सो दिस ऑर्डर इथून एमजीपीच्या केसीन हे जावपाक शकता. हय both the matters are tagged. Both the matter filed by Indian National Congress and Maharashtra Gomantak Party in the Supreme Court are tagged together. So this order will be applicable for both the matters. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. राजकीय अस्थिरता पातळांक विरोधक कथानकां पाताळतात. संविधान, CAA, शेतकी कायदे, कामगार कायद्यांवेल्यान अफवा पाताळावप चलना ही देशविघातक मानसिकता. कार्यकर्त्यांनी ह्या अपप्रचाराचो अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करचो पडटलो. बीजेपीच्या 41व्या स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्री मोदीचो व्हर्च्युअल कानमंत्र. गोंयांतय बीजेपीच्यो 19 सुवातींनी कार्यावळी जाल्यो. मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ भी ले जाना चाहता हूं. आपने देखा होगा एक ऐसे प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई प्रकार की व्यूहरचना सार्वजनिक जीवन में आई है. और क्या है, आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं. कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर. बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है. ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है. इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना. इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है. आज सकाळी आम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपापल्या घराचेर झेंडो लायलो आसा. सबंद गोंयभर आमी चड एक 70,000 घरांचेर झेंडो लावप अशें आमी ठरयल्लें. त्या प्रमाणे सबंद गोंयभर कार्यकर्त्यांनी झेंडे लायिल्ले आसात. आता हो कार्यक्रम जातकच सांजवेळाचेर जे बूथ आसात 1652 बूथ आमी टार्गेट दवरलेले आसा की किमान 1000 भर बूथ, 1000+ बुथांचेर आमचे कार्यकर्ते व्हडलो फ्लॅग जो आसा तो एकत्र येतले, त्या भागा भितर फिरतले आनी थंय फ्लॅग लावप अशें ठरयल्लें आसा. आनी फाल्यां पासून 13 तारीख पर्यंत हे सेवा कार्य आनी ताका लागून पार्टीन ठरयल्लें आसा की एक सेवा कार्य प्रत्येक वार्डा भितर आसत, ग्रामपंचायत क्षेत्र आसत, एखाद्या म्युनिसिपालिटींतले 2-3 एरिया आसत, जमता आसत जाल्यार प्रत्येक वार्डा भितर वेगवेगळे कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम जे आसात, सेवा कार्यां जी आसात तातूंतल्यान मागीर क्लिननेस ड्रायव्ह आसूं शकता, स्वच्छता मोहीम आसपाक शकता, एखाद्या हातूंतल्यान सॅनिटायझर वितरणाचो कार्यक्रम आसूं शकता. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनाच्या निमित्तान माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या पासून आपले ताका श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय या सगळ्यांक आज स्मरण करून परत एकदा ज्यांच्यानी पार्टीच्या कार्यात खूप मोठो सहभाग आसा, खूप मोठो आस्पाव आसा आणि त्याच्या निमित्तान आताच जाल्ले माननीय पंतप्रधान मोदीजी हांचे पुराय राष्ट्राक उद्देशून त्यांच्यानी केल्लें भाशण आमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचे कार्य सदोदीत राष्ट्र सेवेक समर्पण केल्लें कार्य. त्या खातीर आमी 40वो स्थापना दिन मनयता आसतना हांव सगळ्या साखळेंतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. बीजेपी पक्ष स्थापन जाल्ल्याक आनी ज्या 41 वर्सां पासून आयज बीजेपी पक्षान खुबशें काम केलां आनी बऱ्या पैकी त्या टायमार फावंडर करपी लिडर आयज तेंच्यांनी आपल्या बरोबर सेकंड लायन, थर्ड लायन अशे लिडर बऱ्या पैकी तयार केल्या आनी जेचो प्रोग्रेस, जेची प्रगती जे 5 देशा पर्यंत पावले, प्रत्येक घरांत पावले आनी ह्या निमित्तान बीजेपीचे कार्यकर्ते एक्टीव जाल्ले आनी एक्टीव आसात आनी तेच्या पेक्षा एक्टीव जावन प्रत्येक अंत्योदय म्हणटा ते निमण गरिबांच्या गरिबा पर्यंत स्कीम जावं काम धंदो करपाक जो स्वताच्या पांयार उबो रावपा खातीर ही तयारी केल्ली आसा. कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराचो गोंयांकय धपको बसपाक लागला. गोंयांत दिसान दीस दुयेंतीचो आंकडो वाडतच आसा. मंगळारा एकदम 387 नवे दुयेंती सापडले. एकलो गेलो.
कोरोना वेल्या वयर घेवपाचो परिणाम आतां दिसपाक लागला। देशभर कोरोना खातीर परिस्थिती हुस्क्याची जाल्या। एक जिल्लो शार लॉकडावन कर्फ्यूचे उपाय करीत आसा, जाल्यार गोंय सरकार परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा। गोंयांतूय कोरोनाची दुसरी ल्हार नेट धरता। मुख्यमंत्र्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेवन परिस्थितीचो उपाय येवजणांचो नियाळ घेतलो। गोंय सरकार खंय परिस्थितीचेर नजर दवरता। पब्लीक प्लेसीचेर जो कोण येता तेणी कंपल्सरी मास्क वापरपाक जाय। पुलिसांक क्राउडेड प्लेस म्हणजे जशा पद्दतीन बस स्टँड, मार्केट आनी बाकीचे पब्लीक प्लेसीस इवन दो फॉर द टुरिस्ट बिचीसचेर मास्क कंपल्सरी घालपा खातीर सांगला। प्रत्येक त्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात एनफोर्समेंट जातले। कलेक्टर लेवलाचेर आनी पुलीस लेवलाचेर मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस करपाकूय लायला। सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज फूल जाल्लें आसा। आमचे कडेन सगळे एकूय बेड सद्या वेकंट ना। आमी परत एकदा कोविड केअर सेंटर आमचे एक्टिवेट केला। म्हणजे फातोर्ड्याचो स्टेडियम आसतलो, ESI हॉस्पिटल आसतलें आनी परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी आयच्यात एक्टिवेट केलो। गव्हर्मेंटाक एक एडवायजरी इश्यू करतले। अबाव 45 गव्हर्मेंटाचो स्टाफ आहा, तांच्यांनी थोडेशे कंपल्सरी वॅक्सिनेशनाक वयचे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इवन दो टुरिजम सेक्टर, TTAG अशी जी सगळी एसोसिएशन आसा तांकां आमी एडवायजरी इश्यू करता फाल्यांच्यान। तांच्यांनी सगळ्यांनी आपले वॅक्सिनेशन अबाव 45 आसा तें जाता तितके बेगीन करून घेवचें। गॅदरिंग जी आसा खूब मोठ्या प्रमाणाची गॅदरिंग, इवन दो पॉलिटिकल मिटींग ह्यो रेस्ट्रिक्ट करच्यो। पब्लीक म्हणजे ओपन स्पेसीस आसलेल्यो 200 पेक्षा कमी लोक आसचे, 200 पेक्षा चड लोक आसचे न्ही। आनी क्लोज गॅदरिंग जी आसा, द कॅपेसिटी ऑफ द हॉल 100 किंवा 50 लोकांच्यो क्लोज मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो घेवच्यो। ताज्या वयल्यो मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो एवॉयड करच्यो शक्यतो, त्यो मिटिंग्स तांच्यांनी घेवच्यो न्ही हें आमी म्हटलेलें आसा। आमी 144 सेक्शन लायिल्लें, पयर आमी 2-3 दिसां पयलीं विड्रॉल केलें। आत्तां म्हजे कडेन एक्झॅक्टली फिगर 144च्या वायलेशनचो आत्तां ना। आमी आतां सगळ्या आमदार जे आसा ह्या सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट करता, सगळ्या पंच सरपंचांकूय रिक्वेस्ट करता, ह्या सगळे जे लोकप्रतिनिधी आसा हांच्यांनी थोडोसो इंट्रस्ट घेवचो। इवन दो इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें व्हीकल अरेंज करपाक स्टार्ट केल्ले आसा, तशीच सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी व्हीकलय अरेंजमेंट करच्यो आनी लोकांक जे आसा हे वॅक्सिनेशन सेंटर मेरेन हाडचे। आमी मॉनिटर करता, सगळ्यांनी आमी थोडेशे कॉपरेट करीत तर आमकां लॉकडावन आत्तां लॉकडावन करपाची गरज पडची ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सगळ्या देशाची नजर आशिल्ल्या बंगालच्या विधानसभा वेंचणुकेक तिसऱ्या पावड्यार विक्रमी मतदान। 31 सिटांक 80% वयर मतदान। TMC BJP सरळ लढत। आसामात निमाण्या पावड्यार 40 सिटांक 70% वयर। केरळांत 140 सिटां खातीर 70% म्हऱ्यान। तामिळनाडूत 234 सिटांक 60% वयर मतदान। पुड्डुचेरींत 71% जालां। निकाल 2 मायाक। राती मेरशे फायरिंग। बेतकी खांडोळेच्या प्रसाद फट्टे म्हणटा ताचेर गुळी मारली। पुलीस केस जाल्या। गुळी हाताक लागून गेली म्हूण तो साल्वार। फट्टेक GMCंत घाला। आरोपी जुजे ऑलिव्हेर सकाळीं अटकपूर्व जामिनाक गेलो। धंद्याच्या वादांतल्यान हल्लो जाला म्हूण कळटा। जिवाच्या भंयान फायरिंग केली म्हूण खंय जुजेची कबुली। आर्माक लायसन आसा। MPTच्या मुरगांव बंदरार लोडेड बार्ज रातीं बुडली। बार्जींतल्या 8 जाणांक साल्वार केले, एकलो गेलो। साल्वार जाला तातूंतलो एकलो क्रिटिकल आसा। बार्जीक खंय अकस्मात क्रॅक गेलो। कळटा ते प्रमाण बार्जींत सुमार 1700 टन मीन आशिल्ले। MPTचे अधिकारी कांयच उलोवंक तयार नात। घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया। CZMPचेर आनी कांय तेंप जनसुनावण्यो जावच्यो ना। 7 मार्चाचे जनसुनावणे आड घाल्ल्यो 2 याचिका हायकोर्टान ग्रीन ट्रिब्युनलाक धाडल्यो। गोवा फावंडेशन आनी रापणकारांचे एकवटान 2 सप्तकां भितर ट्रिब्युनलांत याचिका घालपाच्यो। उपरांत 4 सप्तकां भितर अंतरीम थाकाये विशीं थारावचें म्हूण कोर्टान NGTक सांगलां।
तो मेरेन अंतरीम निर्देश लागू, जनसुनावण्यो ना. CMIच्या रिपोर्टा प्रमाण गोंय बेकारीच्या वळेरेंत तिसऱ्या पावड्यावेल्यान दुसऱ्या पावड्यार घसरलां. देशांत बेकारीचें प्रमाण खंय देंवता. गोंयांत वाडपाचें कारण कितें काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. 2 कोटी कड्डून 2019 केल्ले व्हायब्रंट गोवा समिटांतल्यान कितल्यो नोकऱ्यो जाल्यो, कोणाची भर घाली तें खंय सरकारान क्लियर करचें. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी CMI हांच्यांनी देशभराचो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा हो डिक्लेअर केल्लो. इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लायन्स टू 6.5% इन मार्च आनी गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेशोचेर फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या पोझिशनार आशिल्लो, हाज्या वयल्यान मार्च म्हयन्यान दुसऱ्या पोझिशनार पाविल्लो आसा. 2019 वायब्रंट गोवा समीट म्हणून सरकारान केलें आनी सरकारान सांगलें की वायब्रंट गोवा समीट हें गोंय सरकाराचें म्हणून. आमकां कळून आयलें की वायब्रंट गोवा वॉज नॉट अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा प्रोग्राम, रॅदर इट वॉज वायब्रंट गोवा फाउंडेशन. ह्या वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाक सरकारान जवळ जवळ 2 कोटी रुपया दिले टू ऑर्गनायज इट. आतां हे वायब्रंट गोवा फाउंडेशन आसात 4 ते 5 लोक जे मुख्यमंत्र्याचे सारके क्लोज, म्हणजे तुम्ही वायब्रंट गोवाच्या नावाचेर रियल एस्टेट रॅकेट करपाक उठिल्ले. नोकऱ्यांचे खंय हाजेर वेर इट सेज गव्हर्मेंट्स ओन रिप्लाय ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑगस्ट हाऊस. इतले मजगती पालिका वेंचणुकेत देविल्ले गोवा फॉरवर्डाचे 13 उमेदवारांक घेवन विजय सरदेसाय जांबावले दामबाबाचो आशिर्वाद घेवंक गेलो. टीम गोवाचो पयलो प्रयोग खंय मडगांव सावन. फातोर्डा आनी मडगांवचो ग्रामदेव दामबाबा म्हऱ्यान येवन आमी आशिर्वाद घेतिल्लो आहा. आमचो सगळ्यांचो हावेस आहा की एक फ्युचर रेडी फातोर्डा खातीर आमी मतां मागतात. तो डिवेलपमेंट आमी केला, जे आमी लोकांचे विकास केला, हे विकासाच्या नांवान आमी मतां मागतात. आमी एक सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे आनी सगळे एज ग्रुप्साचे एक पॅनल जे आमी फुडें काडला. तातूंत 70% नवे चेहरे आहा. हाका दामबाबाचो आशिर्वाद आसतलो आनी लोकांचो सपोर्ट आसतलो. हें आमकां मागपा खातीर, देवा कडेन मागपा खातीर आमी हांगा आयल्यात. हें पॅनल आमच्या हातांत घेवन 20 दीस पयलीं आमी ज्या दिसा डिक्लेअर केलें त्या दिसाच आमचें पॅनल रेडी आशिल्लें. दुसऱ्या म्हणजे आमी आतां मेरेन सोदूंक वचूंक ना. आमी ऑलरेडी कॅनवसिंग केल्लें आसा आनी लोकांचें आमकां समर्थन दिश्टी पडटा. एक टीम गोवा म्हणटा जो एक जो प्रयोग आहा हो मडगांव आनी फातोर्डेच्यान आमी सुरवात करूंक शकतात, जो गोंयांक साल्वार करूंक शकता. पांच पालिकांचे वेंचणुकेक आज मेरेन 324 उमेदवारी अर्ज. उत्तरेंत म्हापश्यां मंगळारा आनीक 33 आयले, एकूण 59 उमेदवार. दक्षिणेंत मडगांव, मोरगांव, केपें आनी सांग्यार मंगळारा आनीक 104 जाणांची उमेदवारी. दक्षिणेंत ह्या 4 पालिकांक 265 उमेदवार. 8 मार्च मेरेन उमेदवारीक प्राज. वेंचणूक 23 एप्रिलाक, मतमेजणी 26 एप्रिलाक. शेळ मेळावले IIT आड आंदोलनाच्या वेळार पुलिसांचेर खुनी हल्लो करतल्या आड FIR रद्द करूंक शकना म्हूण सरकारी आदोगादान हायकोर्टांत जाप दिल्या. ह्या लोकांनी खतरनाक हत्यारांनी पुलिसांचेर हल्लो केल्लो. मेरिटाचेर एखाद्याचें नांव काडूंक जाय जाल्यार हायकोर्ट तशी ऑर्डर दिवंक शकता अशेंय सरकारी आदोगाद उलयलो. आतां केस कोर्टा मुखार जुनांत. So we have submitted to the court today that there is no question of withdrawing the prosecution on account of change in the government decision. Our stand is clear that people have a right to agitate, people have a right to protest as long as it is peaceful protest. But the records reveal that the complaints also clearly says that there was deadly weapons used, police officers were brutally beaten up. And in such case, as a whole, government cannot withdraw the prosecution. In an individual case, if we feel that a person is not involved or the role played by that person is kind of, we can say that there is no serious role played by that person in that particular offence and that person can be exonerated or it can be quashed against that person, that is fine. But as a policy decision, in my opinion, the government should not withdraw the prosecution
in such cases where there is a use of deadly weapons, there is a use of violence in under the name of protest. प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन बेतके खांडोळ्या शेतकारां खातीर वेगवेगळी कामां चालीक लायली. पगार वाडयात, मॅनेजर बदलात म्हूण इंडिगो एअरलायन्साचो 250 ग्राउंड स्टाफ आंदोलनार. कुडतरे एव्हेंजलिस्ट रेबेलोन 14वी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. BRB बॉयज आनी मांद्रे मोगोचे वतीन व्हॉलीबॉल सर्त जाली. इनामां वांटूंक मोगोचो जीत आरोलकार आशिल्लो. गोंयभरच्यो एक खबरो. आमदार मंत्री गोविंद गावडेन बेतके खांडोळा शेतकारां खातीर वेगवेगळी कामां चालीक लायली. जे शेतांक जे वणके जे आसात ते वणक्याची डागडुजी, त्याच प्रमाणे त्या प्रत्येक वणक्याक पंप लावन त्या पंपाच्या माध्यमांतल्यान ताका शिंपप. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें एक कल्वर्ट जे वट्ट 67 लाख रुपये खर्च करून आमी बांदतात आनी हेजे एस्टिमेट कॉस्ट आसा 50 लाख रुपये. ह्या संदर्भात तिसरें आमगेलें काम जे चालू आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी पोल घातिल्ले आसात. विलेज पंचायतीचो बेतके खांडोळाचो भरपूर फुडाकार आसा. आनी अत्यंत म्हत्वाचो एक गोश्ट म्हळ्यार जी शेतां आज कितले वर्सां सावन पाडंग आशिल्ली ती शेतां परत आमी रोवन ह्या शेतकऱ्यांक एक दिलासो दिवचो. शेत लायता, रोपो लायता, भात कांदो लायताले पयलीं. आतां ना, बुट्टा म्हणटा कांय लायना. ते 25 मिटरान ते कॉन्क्रीट घालीत तेणी म्हटलं ना आता कॉन्क्रीट घालून घेतले म्हणून. तर ते हे फर्स्ट क्लास पैकी सगळी पिकां काय वता. ते शेकडो आसल्या कारणान तेच्यो कुल्ल्यो हे पोखरता आनी भितर बॉम्ब पडटा आनी ते उदक. पगारवाड, मॅनेजर बदलात म्हूण इंडिगो एअरलाइन्साचो 250 ग्राउंड स्टाफ आंदोलनार. अभी 5 महीना से हमको बाहर निकाला गया सर, दोनों को 60 साल हो गया भर के निकाला. हमको कुछ नहीं वो वापस रिप्लाई दे रहा हो. हमारा PF का वो सब उधरी है और बोला तो तुम मिलता है जाओ करके बोल रहा है सर. हमको 2 साल हुआ इधर काम कर रहे हैं 10,000 में. पुराना लड़का लोग भी उतना ही काम कर रहा है और नया लड़का लोग भी उतना ही काम कर रहा है. लेकिन हमको 10,000 सैलरी है, उनको 13,800 है. ये क्या है? वो काम तो वही हो रहा है ना. आमचे सगळे लेबरांचे आयकपाचे असे बरे मॅनेजर आमकां जाय. आमचे पेमेंट वाडोवंक जाय. हांगा कितके जाण भुरगे काम करतात, सगळे रेंटार रावतात. सगळ्यांचे 5-5 हजार रेंट हा आणि स्कुलाक फीज दिवन आमकां खावपाक काय उरना. लास्ट वीक आम्ही मॅनेजराक हांगा आपयलेले कित्याक आमची सॅलरीची इश्यू आनी आमचो एक मॅनेजर आजला तो आमकां नाका. मॅनेजरान आमकां 1 विकाचो टायम दिलेलो. आतां 1 वीक जावन 9 दीस जाले. HR येलो, HRन काय उलोवंक ना आपले कडेन. डायरेक्ट तेणें सांगलां हांव भायर येवपा ना, तुमी कितें आहा तें तुमी करा. कुडतरे एव्हेंजलिस्ट रेबेलोन 14वी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. आतां हांव हें चलोवपाक लागल्या 27 वर्सां जालीं. हांव बरें भुरग्यां अशें करून घेवन गेम चलयता. बरें क्लबांक आयले आनी हेजे फुडें हांव गेम चलोवन भुरग्यां मुखार धाडटलो. कित्याक म्हाका आख्ख्या गोंयांत डेव्हलपमेंट म्हणल्यार आवडटाय. म्हाका सद्दां उणें 70 पूण ट्रॉफी हेज्या भायर घराक आनी हेज्या चड आहा. म्हगे भुरगे खेळलोले, थोडे FC गोवा खेळ्ळे, धेंपो खेळ्ळे, सालगांवकारा बरे भुरगे खेळ्ळे. फेस्ताक ताका पडयला आनी हो फुटबॉलाचो मोग ताच्या काळजांत एके भाशेन आसा. आनी अंजल सावदेशी जायते एके भाशेन प्लेयर ISLाकूय पावल्यात. जायते ओपन टोर्नामेंट तो कोत्ता. आपलो आडको दुडू मोडून एके भाशेन यानीक तो फुडें एके भाशेन भुरग्यांक घालता. इट इज इजी टू से समथिंग ऑन समबडी. कोणाचेर उलोवपाक, वायट उलोवपाक एकदम सोंपें, पूण बरें उलोवपाक तूं काडीच जाय. ते भाशेन आज फादर मॉरिसान उलयला, जायते बरें उरलां. तेणें एक म्हत्वाची गोश्ट उलयल्या म्हणल्यार युथान ताका जायते भुरग्यांनी सांगलां म्हूण की बाब एव्हेंजलिस्ट जायतें काम करता म्हूण. मांद्रेचे BRB बॉयज आणि मांद्रे मोगोचे वतीन व्हॉलीबॉल सर्त जाली. इनामां वांटूंक मोगोचो जीत आरुलकर आशिल्लो. जांबावले दामबाबाचो गुलाल सकाळीं जालो.
कमिटीच्या कांय वांगड्यांनी सकाळी 7 वरांचेर तांचे भितरच दामबाबाक गुलाल घालून वर्सुकी विधी केले. गोंयांत कोविडाच्यो केशी वाडूंक लागिल्ल्यान देवळाचे समितीन गर्दी नासतना गुलाल आटपून घेतलो. दामबाबाचो गुलाल सगळ्याक फामाद. हजारांनी भावीक गुलालाक येतात. कोविडाक लागून हे खेप व्हर्च्युअल गुलाल. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. 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 हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप आणि जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.